I certified where food is fortified. कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यवळ पळयतल्यान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, एक फुटबॉलर जाणें फुटबॉल क्लब घडोवन हाडलो. फुटबॉलान जायती नामना ताणें मेळून घेतली. तशेंच राजकीय हातूनय राजकारण ताणें चलयलां. तशेंच फाटली जावं बरें पयलीं तो मुख्यमंत्री पासून आसलो. आयज आमचे सांगाताक आसा बाब चर्चिल आलेमाव. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन. आनी ताच्या सांगाताक आसा ताचेच पोरी वागपी पॉलिटिक्सान वा आमच्या फुटबॉल खेळान भरपूर ताचो आस्पाव आसा. आमचे बाय वालांका जे आतां हालीं CEO ऑफ चर्चिल ब्रदर्स हाचो दर्जो म्हूण ते घेवन आसा आनी तातूंत बारी वावुरता. आयज आमच्या बरोबर आसा बाय वालांका. येवकार. कशी आसात? फिट अँड फायन? देवागे खूब सामकी फिट अँड फायन? हय. ऑलरायट. ओके. गुड. चर्चिल बाब, पयलीं सद्याक परबी तुमकां व्ह्युअर्साच्या नांवान तशेंच आमची जी पॉलनार आसा, आमचे जे फॅन्स आसा, कंग्रॅच्युलेशन्स टू बोथ ऑफ यू. कित्याक तुमी आय लिगींत खेळोन ही उंचल्या दोरचेर तुमी पावलेली आसा आनी खऱ्यांनीच आमकां एक अभिमान भोगता. आनी जशे परी जेन्ना तुमी भायर सरलीं एअरपोर्टांतल्यान तेन्ना जी लोकांची उमेद आमी पळयली आनी जो तेंको तांणी तुमकां दिला, म्हाका दिसता इट्स अनबिलिवेबल. जाल्यार कशें दिसता पयलीं सद्याक जावं हें पॉलिटिक्स आनी फुटबॉल हँड इन हँड कशें चल्ल्यान कित्याक लागून सुरवात जाली हाची? चर्चिल आलेमाव पळय म्हणटा आनी तेगे फामील मुगे भुरगीं आमकां आख्या संवसारांत वळखता जाल्यार बिकॉज ऑफ फुटबॉल. आमी गोंयचे मुखेलमंत्री जाले, गोंयचे मिनिस्टर जाले, ते म्हणटा गोंयां आनी इंडियेक आनी थोडे कडेन भायर आसतले. पूण जेन्ना फुटबॉलाचेर आमी फामाद आख्या संवसारांत, हाल्यां तरी आमी इंग्लंडाक गेले जाल्यार आमकां वळखता चर्चिल ब्रदर्स म्हणल्यार. आमी तरी केन्ना हांव 2 फावटी MP जावन गेलां. MP जावन गेल्यार म्हाका सदां उगडास जाता लालू प्रसाद आनीक सोंपलेलो आमचो मुलायम सिंग यादव. गोवा का फुटबॉल आ गया म्हणटाले ते सदांच, गोवा का फुटबॉल आ गया. आनी मुलायम सिंग यादव सदां मागतालो आपल्याक एक कंट्री, आपल्याक एक स्टेटीक तूं एक गेम हाड म्हणून. त्याच बरोबर लालूय मागतालो. मागीर टायम मेळनासलो लिगेक लागून. बट ऑल इंडिया आनी आख्या संवसाराक जाणा चर्चिल ब्रदर्स. आनी आमचो लोगो पळया तो इंग्लंडाक वचूंक वच. आमचो लोगो इज अ बिकॉज आय स्पेंड एवरीथींग ऑन द फुटबॉल. म्हगेली सारकी लायफ, आमगेली आख्खी फॅमिली, आख्खे म्हगेलीं भुरगीं म्हणाका, म्हगे नात्रां म्हणाका, ताका आमी एंजल म्हणाका, मान्युएल जावं आमगे आंतोन हेजने, ही आमची आदित्य म्हगेलो व्हडलो व्हडलो नातू आदित्य. तो आज ही गेम तो सगळे प्लेयर हाडटा. तेचो म्हगेलो पूत सावियो, हे दोगूय आतां थिंगा मॅनेज करता. तेच भाशेन म्हणटा आमी कितें आख्खे फॅमिलीच हितून हें गेल्या, पॅशन जाला आख्खे फुटबॉलाची. कितलीं वर्सां जालीं आयज मेरेन चर्चिल ब्रदर्स? 45 years plus. 45 years plus. It's 4.5 decade plus. Okay. So basically पयल स्टार्ट केलो मुगे ग्रँडफादर डॅडीगे पाय. तो पयलो पोर्चुगीज रेजिमेंटांत तो काबो आनी तेगे हॉबी रेफ्री. ओके. सो तो वचोन सगल्यो मॅच ऑफिशिएट करतालो. थिंगसान मागीर तेगे भुरगे ते मागीर चर्चिल ब्रदर्स टीम घडोवन हाडप, वार्का स्पोर्ट्स क्लब जायत केलें तेमी. व्हॉलीबॉल देखून टीम आसलो तेंगेलो. हो पयलो न्हू, तेच पयलीं आनीक आसले. बिकॉज वार्का स्पोर्ट्स क्लब. मागीर एक आमगेलो वळखीचो कोच तो पीटर म्हणून, कोच पीटर. जायत केलें तेणें फुटबॉला वार्काचो. तो म्हणलो क्लबा नांव कितें दिया. डॅडी ते सारके लांबे ते सो बाव न्हू, चर्चिल ब्रदर्स म्हणलो. Okay, that was my next question. Okay. Okay, so तेन्सान चर्चिल ब्रदर्स जाले. ओके, वॉट वॉज द फिलींग जेन्ना तुमी जिखली आनी जिखणार जाली तेन्ना प्रावड मोमेंट म्हूण कितें अशें दिसलें तुमकां? पयलसो आसा देवाक चड आनी चड देव बरो करूं. देवागे भरपूर बेसांवां सायबिणीली आनी लोकांगे पळय तेंको न्हू म्हणजे इट्स लायक अनबिलिवेबल, मॅजिकल. जे परी एक गोंयकार भायर सावन सपोर्ट करपाक येयलो
आणि जो तेंक तेम दिलो ते मी तू मागणी केली. आय डोंट नो इफ यू नो द लास्ट मॅच correct. इंटरकाशी Correct. वर्सेस चर्चिल आणि फर्स्ट गोल आम मारलो मागीर तेम 2 मारले एंड देन इट वॉज 95th मिनट आखो लोक रोजार कोत्तिंगा प्लीज एंड 95th मिनट आम गोल मारलो. सो यू नो लोकांगे चड लोकांगे मागण्यांनी आनी तेंगे बिकॉज फुटबॉल इज not just about us, correct. it's about Goa, it's the family, it's everything. So I like, you know, I always say sports has the power to unite everyone, irrespective of caste, creed, religion, gender. Correct. सगळे येताय आणि एक हॉर्सान सपोर्ट करताय. सो आय थिंक तेका गोंयांत चड त्यो बरो. लास्ट जेन्ना ड्रॉ जाताली तेन्ना कितलो प्रेशर येयलो. Oh my God. हिचा नाका बट वी हॅड फेथ. हांवें म्हणलें जातलो गोल जातलो आनी लोकांक चोयले आनी लोक उब रावला 90 मिनट्स बसपा जागा असो ना थिंगा. सो यू नो इट वॉज आय टेल यू इट वॉज लायक वॉचिंग अ ड्रीम. Okay, so now next step is ISL. जाल्यार what is the thing like तुमी कितले प्रिपेअर केल्या जावं इज इट यू आर signing in for some more players to strengthen your team? Firstly, I must say the Goan boys which are there, a part of our team. Kingsley, Trijoy, Anil Gaonkar, Stanley, and many others who are also a part of our Goa Pro League. From Manipur and other places. So, e burge je poi tem sopon soila am ISL helpa jaye. I think they have a very good, they have this right to play there. So obviously later we'll see, but the core team is going to be there. Alright, okay. Churchill Bab, जायते आमी teams आसा जावं FC Goa also is there, and आता जायते competition जातले. But only thing जायते पार्टी आता स्टेडियमार चड लोक उणो जाता अशें आमकां दिसून येता. कित्याक लागून अशें दिसता तुका? बिकॉज आतां टिकेट प्रायस पासून इतली ड्रॉप जालेली आसा जाल्यार वॉट इज द थिंग? कितें जाणा ISL पळय म्हणटा ती आतां सेकंड ISL पळय जाल्यार ती सारकी नीज गोंयकार जाली. चर्चिल आलेमाली करेक्ट. नीज गोंयकार. आमकां जाय कॉम्पिटिशन. आमकां दुसरो खेळ नाका. आतां पळय कितें चलतालो तो दुसरो खेळ आसो गोंयांत. ताका लागून ISLाक लोक जाय तो वचनासलो. पूण जेन्ना आमी गेल्या आमकां एक चॅलेंज आहा. आमकां बरे प्लेयर हाडून चॅलेंज करपाचें आनी वी आर ऑलवेज कॉम्पिटिशन करपाचें आमकां चॅलेंज. आमकां तें हेर ना. सो दॅट इज वाय आज आख्या गोंयच्या लोकांचे तोंडांत आशिल्लें आनी त्या दिसाक आमकां पळय आमचे प्लेयर पळय आमी तेन्ना पळय येयल्या देंवन तेन्ना आमी फ्लायटान येयल्या प्लेयरां बराबर. तेन्ना पळय लोक पळय तेजेर येयला हें काडपाक रेली काडपाक त्या टायमाचेर. आनी 12:30 देखून 1000 लोक हिंगा आशिल्लो. म्हणजे लोकांक एक आवंड आशिल्लो चर्चिल ब्रदर्स इतलो तेंप रायला आनी गेल्यार पुरो. आनी तेन्ना आमकां ISL म्हणून कितें कोडल म्हणून आनी म्हाका दिसता हे आतां ISL म्हणटा तें गोंयकारांक कोडलें कितें आहा तें. ओके. विजन, वॉट इज युअर विजन? See, vision is to give, you know, if it's like a pyramid, grassroots has to be the key. Coming from Goa, the goal would be to push Goan boys, first thing. Secondly, you have to get the best of foreigners, the best of Indians. By God's grace, you know, Manipur has played a very important role in football. And not now, I'm talking about before ISL. Okay. If you know, it has always been Dempo, Churchill, Salgaonkar sporting. Very You know, true. I have grown up watching that. And suddenly, you know, when there was no Dempo, no sporting, no Salgaonkar, there was a vacuum. And it was a big, like, you know, they say fear of missing out. And I feel with Churchill Brothers' entry, we are only also hoping for these clubs to come back, because derby match for Zata, it is very, very important. And competition is key. Like, you know, initially I was studying in Varka, St. Mary's High School. Then we shifted to Green Rosary. You know, Dad became the chief minister. So I was always ranked first. From KG to like, so I thought like I'm the best. Come to Green Rosary, and it was like our first exam, and you know, my teacher, I still remember, she's asking me, so what rank will you get? And I'm like, I'm gonna come first, and there's no doubt. She's like, you're sure? And I'm like, I'm very sure. First rank zalo now na, second rank zalo now na, third rank. I started sweating. So she's like, what do you think, Valanka? What will you, like, which rank?
I'm like, okay, maybe the 5th, maybe the 6th. You won't believe it. My rank was 19th. And that's when I understood that competition is very much key in life. And more competition you have, that is where you will understand how much more harder you have to work. And that's why, be it ISL or anywhere, more the teams from Goa, it will be always better. All right, okay. There's also another controversy that has just come in. So how do you all look up to it? Which one? The So many controversies. recent controversy regarding The trophy. Yeah. See, I being an EXCO member, I can't say much about it, but he can say. See, the problem is here. And anybody will tell you also what I'm saying. The people know that we won on the ground. True. The same day they shall given the trophy. ते दुसरं आमकां trophy दिवपाक जाय आसली. बट दिल ना. आतां कित्याक लागून दिल ना तें म्हाका कांयच खबर ना. Every whole country know, whole world know that Churchill Brothers is a winner. But till today आमकां मेळना. आतां आमी रावता. So लोकांक गेलो इतू लोक येता घरा कडेन इतू फोन येता ट्रॉफी केन्ना मेळटा. The players are, so basically it's not justice to them. The coach, the assistant coach, they have trained, they have sweated it out. Every point we have got is with their sweat, hard work, dedication. The training was so hard. They are here from July. Okay, from July, these boys are working hard. From July. July. I mean, they had to prep up and, then the foreigners came. So yesterday we all got together and we had like a small little photo shoot and we were only imagining where the trophy is because half of them have left today because most of them are from Mizoram and all and they want to be with the families. So as a CEO also, I'm telling you, I felt so empty because I don't have an answer because these boys have worked so hard but they don't have a trophy. So, but like my father said, you win wars, battlefields and sports. It's on the pitch, So we won it all on the pitch. We are 40, we are on top of the table. And the saying goes like this, when God has given it to you after all your struggles, nobody can take it away. True. Churchill बाब तुका म्हणपाक जाय. ना म्हणपाक प्रॉब्लम कितें आहा तुमकां आतां सकाळ आख्खे इंडियेक खबर आहा चर्चिल ब्रदर्स इज अ चॅम्पियन म्हणून कित्याक तुमी पयलें आसतलें आमी हेवता आसतना आमगेले मॅनेजर वो आमगेले मॅनेजमेंटान एक मिस्टेक केली की 5 प्लेयर घातलो फॉरेनर आनी दे डिडक्टेड माय पॉयंट ऑन द स्पॉट दे डिडक्ट ऑन द स्पॉट. Why it is not sport? Very true. Why this result is not sport? So there is hunky or punky something. But we have written to the federation also. Okay. Because the point what I was saying that people of the India and people of world seen it. ज्या दिसाक आमगेलो एक मिस्टेक जालें आमगे मॅनेजमेंटा कडेन एक फॉरेनर बेचलो they deducted the same day the point. But why not giving the same day our trophy result? Why they kept hanging? What is the keeping the hanging there? So daddy kit mota rules and regulations should be same for all. True. And if you can take our point away, because we accept it, we did a mistake. It was our manager's mistake and the whole team takes responsibility. As a CEO of the club, I take the responsibility first because one of a foreigner got a red card. And they didn't realize at that minute and they put another foreigner. So it was like, we put an ineligible player back then. So there and they deducted our point, they took our 3 goals and we did not appeal because greatness is also in admitting your fault and saying sorry we did the mistake. Correct. तो तरी पॉयंट गेलो ना जाल्यार आमी एक पॉयंटा वयर आसताले येवन पूण आतां आमी हे पळय आहा सेम आहा पूण आमगेली एम आयज आहा गोल एवरेज. Okay. अदरवायज आमी एक पॉयंटा वयर जा तेमी आमचो पॉयंट काडलो ट्राय केलो तेमी आमकां पॉयंट काडून देवपाक तर आमी देंवनाय आतां पूण आतां कित्याक लागून तेमी हँगींग जाल्लें म्हाका खबर ना. Okay. But म्हाका दिसना चर्चिल ब्रदर्स देंवतेले आनी म्हणटे ते आनी चोडत रावतेले दिसता म्हाका. The more you come in, the more you all will give. Yes. लोकांगे पळय सपोर्ट आहा न्हू like how you said Candida, it is truly, I'm telling you, we've been running this club for years and it's all my dad's brothers before and
I really don't know. Back then there was no social media also. Nothing. You couldn't watch videos. How they signed the best of foreigners in India. That's my next question. I You're answering don't all tell the me. questions. You ask me that. I don't know what to say. Okay, go ahead. No. You say. ओके चर्चिल बाब म्हजो फुडलो प्रश्न तोच आसलो जायते फॉरेनर्सांक भायले प्लेयरांक हाडपी तूं जाल्यार आतां फुडें कितें तूं जाणा म्हाका एक कितें आहा आय एम ऑलवेज म्हाका एक चॅलेंज करपाचें आहा फुटबॉल म्हणल्यार म्हणजे चॅलेंज म्हणजे म्हाका जिखपाक जाय म्हाका सारकें म्हणजे गेम मुखार वचपाक जाय तुका खबर आसतली आज आख्खे इंडियेक फामाद आहा एक आमी प्लेयर हाडलो ओडाफा ओकेली ताका लागतो आनी प्लेयर आजून येयलो ना इज अ वर्ल्ड कप प्लेयर म्हळ्यार तेका कितें जालां तेका वर्ल्ड कपाक घेयना जाल्यार ते प्रॅक्टिसा बी वचपा न्हू तो बट इज अ गूड प्लेयर यू मस्ट सीन हिम सो म्हाका ती चॅलेंज आनी आमचो मुगेलो पळय आतां नातू आहा मुगेलो आदित्य आहा तो आतां म्हजे भाशेन आनी मुगेलो पूत सावियो हे दोगोय पळय आहाय आनी आमगेलें एक धाकलेंचें मुगे चेडवा एंजल तें आतां हार्टील तें 8 वर्सांचें तें आतां हार्टीक लागला बीच प्लेयर बीच आनी ती आनी मुगे चेडवाली 3 जाणां आहाय मान्युएल आंतोनी आनी हेजली ना तेंगेले आतां दीस पण विचारा पापा आनी ती आकी आमगे बीच प्लेयर यू आर गेटिंग नाव बीच प्लेयर तेंकां आमच्यान चडूच Literally. आणि बिस्ती Papa, I think those legs are tired. Change, Papa. We need a change. Oh my God, it is crazy. To watch. You should one day watch the match with us. So this is my what happened now. आता ISL गेल्यार इतलो गांवचो लोकांक इतलो मगे मोगा सर गांवच्या लोकांक जाय चर्चिल ISL येयलो आनी तेंकां आतां कळटलें ISL म्हणल्यार कितें तें रायट ओके वालंका बाई तू म्हजे सगळे क्वेश्चन पयले आन्सर करता द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आर द सिबलिंग्स इन्वॉल्वड विथ यू टेकिंग दिस थिंग फॉरवर्ड Oh, 100%. My brother, my other sisters, so they are not that much involved, but they and suppose game payday bhi jale no criticism comes first. Credit goes to dad, but criticism comes to me. But like my father said, my nephew Aditya and my brother Savio, they have a very important role in this. You should speak to my mother also. My God, she goes so emotional. She is with her Navinas, her rosary, and you know, I am telling you, I don't even like when I sit next to him and if we are 1 goal down, I can't even touch this man because he is like some fireball, you know. And I say like Jesus, please, you know, it is like it's a full family which is involved and everybody's inputs and everything is taken. Like I really miss my uncle Roosevelt and Siabro. They were like his very key role to sign you know Alvenas and like Joachim uncle is still there. So I really can't imagine they used to all sit and they would decide the foreigners. Just now at least we have social media and there's so much and you know we see the rankings and so many things. But back then they had this vision. It's unbelievable. ओके फुडलो प्रश्न म्हजो विचारूंक सोदता तो म्हणल्यार जायते लायक युरोपियन देशांनी यू नो जा प्लेयरांक तयार करपाक रेडी करपाक तांकां जायते देर आर बेटर फॅसिलिटीज सो डोंट यू थिंक हियर ऑल्सो देर हॅज टू बी समथींग मोर See, Goa, I'll tell you, is football. Goa's official sport is football. This is the first state in the country whose official sport is football. Football runs in the blood. I mean, they are born, you know, with the talent, the skill. But as clubs, we need to give them this platform. And when you give them this platform, they can showcase their talent. See, many places it so happens that like daddy soda म्हणटा तेगे सोयऱ्यां येयल्या केन्ना फुटबॉला पावपा न्हय म्हणटा तूं बोर खेळटा तूं यो हेड and you know that is the main key and at a very young age you need to pick these boys and train them because I feel India is a very big country. Potential is too much. तुका उगडच आसतलो संपलेलो चीफ मिनिस्टर पारीकर त्याने एक दीस अनावन्स केल्लो गोवा स्पोर्ट्स is a football man and then he done a scheme for the whole club that time amgeli sporting Dempo and Salonga so ती स्कीम आतां प्रेजेंट चीफ मिनिस्टरान डॉक्टर प्रमोद सावंतान मुखार व्हेल्ली आहा सो फुटबॉल सगल्यांक जाय फुटबॉल म्हणटा मुखार व्हरपाक जाय सो फुटबॉल आतां कितें मुखार वतलो जाल्यार सरकाराचें खूब सापड जाय आतां तुमचो इंडिया आतां तुका सांगता इंडिया तूं खंयचेय तरी स्टेट वचत
football in the blood. If you go the Maharashtra, if you go the Kerala, if you go the Punjab, you go any state, football in the blood. कोलकाता. पण आमची टीम पळय म्हणटा आमी गोंयकार म्हणटा सारके फुटबॉलाक पिशे आमी जेवण फुटबॉल आनी Eat, breathe, sleep football. एवरीथींग फुटबॉल पूण आमचे कितें प्रॉब्लेम आमकां एक बरो सपोर्ट सरकाराचो जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जर सरकारान जर बरो सपोर्ट केलो जाल्यार तेन्ना आमची टीम बरी मुखार वचपाक जाय इंडियेची कितें आसता प्रॉब्लेम मुंगियाल येवजण जायते आहा तूं आनी एक दीस केन्ना इंटरव्यू घेवपा यो बाबा कित करून आमची इंडियाची टीम वर्ल्ड कपाक पावतली तेजेर हांव तुका एक स्टेटमेंट दिता सारको आनी तो स्टेटमेंट म्हाका कितें रॉंग आसल्यार म्हाका कोणें इंडिये मनशान सांगचें यू अंडरस्टँड कित्याक कितकोन इंडिये टीम वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय वचपाक जाय ती हांव तुका सांगूंक शकना आज न्हू आज इंटरव्यू आमगे घेवपा येयला कित्याक बेश्टी तुका इंडिये टीम कित थोडो हो दिता क्रिकेट इज प्लेड बाय व्हेरी फ्यू कंट्रीज व्हेरी फ्यू बट फुटबॉल इज अ ग्लोबल पावर and for that it's high time India needs to qualify for the FIFA World Cup. You know, we always support Konkani, Brazil, Portugal and all of that. No, what I'm saying, you're not understanding. See, if you go to qualify for the World Cup, no, in India, it is not going like that. And आमची कितें इंडिया एक कॉम्पिटिशन आहा आनी जपाना कडेन वयता तेन्ना कितें कोताय ते दोग जावन मोहन बागान जाले दोग जावन चर्चिल ब्रदर्स दोग जावन नेप्याले सेलेक्ट कोता वता दॅट तो फुटबॉल जायना फुटबॉल तरी सारको इंडियेचो फुटबॉल हागे ब्लड आहा हागे संवसाराक ब्लड आहा इंडिये तरी फुटबॉला तरी मुखार वतलो जाल्यार आमी वर्ल्ड कपाक वयतले आनी आमी वयतले एका तेंपाची म्हणजे जाल्यार केन्ना जाल्यार इंडिया वयतली आमी आसूं नासूं पूण तेन्ना कितें करपा जाय एक एज ऑफ 13 to 17 years भुरगे सिलेक्ट करपाक जाय वचोन एक सारके स्टेटीचे आनी तेन्ना तांकां सगळ्याक 100 भुरगे तांकां 5 वर्सां तांकां एकाडेमिका भितर दवरपा जाय 5 वर्सां एकाडेमिका दवरपा तांकां शिंगोवप दिवप तांकां जेवण तेगे फॅमिलीक पयशे बी धाडप सगळें तें करपा जाय आनी एक वर्सान 30 जाणां भायर काडपाचे 30 जाणां भायर काडपाचे आनी 30 जाणां दवरपाचे 30 जाणां दवरून ते 5 वर्सांनी तरी क्वॉलिफाय धाडले आनी क्वॉलिफाय जाना जाल्यार हांव केन्ना चर्चिल आलेमान चेंज करता बिश्तें क्वॉलिफाय जावपा जायना वर्ल्ड कपाक वयतलो जाल्यार 5 वर्सां ते भुरगे एज ऑफ 13 to 17 years सेलेक्ट करपाचे 100 जाणां आनी 5 वर्सां तांकां सगळें इस्कॉल सगळें तेगे फॅमिली दिवपाचें आनी तांकां एक वर्सांनी 30 जाणां भायर काडपाचे बरें नाय ते मागीर 30 जाणां भायर काड 30 जाणां दवर आनी तें क्वॉलिफाय धाड आनी ते तरी क्वॉलिफाय जायना आमी केन्ना हांव चेंज करता Correct. But it is not easy to go for the World Cup qualify. India is the second largest, post population today. Football in the blood, but nobody supporting, nobody taking care. The आमचे भाशेन प्रायवेट कोण आहा ते आमी डेपो सालुंगार कोण प्रायवेट आहा ते गेम चलयता अदरवायज वेर द गेम अदरवायज वेर द फुटबॉल देन do you all only have the professional footballers or do you all have team of underage? We have underage and so now there are a lot of stuff like the TW3 test and all of that. So we have an under 13, we have an under 17, we have an under 10. We also had a girls football team and I always say this that I believe that the women's team will reach the FIFA World Cup before the men. Very true. And I'm telling you this because the kind of hunger the girls have, and especially from states like Orissa, Jharkhand, Manipur, and even like Goa and so many other states, because they're commercially not that much exposed. And after the under 17 FIFA World Cup, which just happened for the women, you go to any school, all the girl child wants to play is football. They don't want to play cricket. So I feel it is definitely something which is going to happen. But like my father said, there should be like-minded people. Correct. All stakeholders should come together. It's high time now India has to reach. Yes. Have you thought of any budget for ISL since you all will go like? See, we have right now letters. We're thinking we're already there. Like he said, we're running the club for the last 4.5 decades without any corporate help. So if this man can run this club before ISL, there will be nothing for ISL. It just happens in the right time. Alright. निमाणे स्वाते चर्चिल बाब तू कितें म्हणपाक सोदता? हांवें कांय म्हणपाक सोदना सी द प्रॉब्लेम कितें आसतना प्रॉब्लेम
इंडिया पळय म्हणटा आतां बाय म्हणटाले फर्स्ट पॉप्युलेशन सारकें आनी इंडियेचे एकल्या ब्लडान फुटबॉल आहा आनी फुटबॉल गेम म्हणटा ती वर्ल्ड गेम ती क्रिकेट पळय आहा ती कमर्शियल ती थोडी एक 12-13 कंट्री गेम ती पूण आयज सगळ्यात चड तेका हें कोता तेका तें दिता कित्याक तें कमर्शियल तेका बिजनेस आहा सो फुटबॉलाक तरी सगळे तरी एकठांय जावन तरी कोणें सगळ्यान तरी हात मारलो आनी सरकारान तरी सपोर्ट केलो इंडियेच्या सरकारान तरी सपोर्ट केलो फुटबॉलाक सारको स्ट्रॉंग तेन्ना इंडियेचो फुटबॉल वर्ल्ड कपाक वचपाक शकता विजन जायते आसा आनी जायते म्हाका दिसता फुडें कोत्तलोय तूं हातून तूं भावना पूण हाचेरूच आमचो एक आतां धाकटुलोच रॅपीड फायर रावंड आसा तो घेवंक तूं तयार आसा या ओके ऑलरायट वी स्टार्ट विथ यू ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो चर्चिल बाब तयार आसा हय तुजो फेवरेट प्लेयर कोण मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओ आनी कोण म्हजो फेवरेट म्हणटा तो सारको रोनाल्डो ओके आनी मेसी ओके दोगूय फर्स्ट इज रोनाल्डो ओके तुजे फेवरेट कोंकणी कांतार आयज पासून खंयचे मुगेले आतां तें म्हाका फेवरेट लागता मुगेले कांतार आयकलां तें आयकला सकाळच्या सकाळी उठून पळय गुड मॉर्निंग म्हजें कांतार मुगेलें कांतार फेवरेट लोक म्हणटा न्हू जायते आनी दुसरें म्हणल्यार लोनाचें ओके तुजो फेवरेट तियात्रीस कोण म्हजो फेवरेट तियात्र सगळेच कोणाक एकल्या म्हणून जाल्यार सगळ्या दुसऱ्याक जोर येता चर्चिल परत एकदा मिनिस्टर म्हूण आमकां पळोवपाक मेवतलो हें देवाक खबर देवान तरी म्हाका बरी भलायकी दिली आनी लोकांन तरी म्हाका सपोर्ट केलो पत असेंब्ली पळोवपाक शकता ऑलरायट ओके गोडची मोनजा तुजी आवडीची सुणे ओ माजोर मुगेल मनतात सगळीच म्हाका प्रॉब्लेम कितें आहा आमगेली सुणी आमगेली माजरां आमकां मनजात म्हणटा ती आय लायक तुजो आवडीचो स्टेडियम खंयचो आमचो आवडीचो स्टेडियम म्हणटा आतां सद्या आमगे चड आवड जाली ती आमकां हिंगा राया ऑलरायट ओके तुवें रातचो कितलो लेट पासून जागो रावन गेम पळयले आवय हांव सदां निमतां तूं केन्ना म्हाका 2 तुका फोन मार हांव जागा आहा हांव फुटली चॅम्पियन्स लीग सगळ्यो पळयतां म्हाका आतां काल बासान येडाले बासा काल 4 गोलां पिड्यार जाले हांव सारको शॉक ओके युरोपाचो तुजो फेवरेट क्लब खंयचो म्हाका बार्सोलोना इज आय लायक द आनीक गेलो मॅन सिटी आतां तिला हे पाटी लिव्हरपूल बरी आहा ओके तुवें केन्ना तरी वर्ल्ड कपाची मॅच स्टेडियमान बसून पळयल्या हांव एक पाटी हिंगा इंग्लंडा पळय गेला तेन्ना हांवें वर्ल्ड कपाक एक पाटी गेलां वर्ल्ड कपाक हांव म्हजो गेलो सावियो तेन्ना पळय म्हाका जल्मला तेका 5 वर्सां जालीं हांवें इटाली गेलो इटाली वर्ल्ड कपाक गेलो हांव आनी म्हगे बायल आनी म्हगेलो पूत सावियो ओके समज तुका संदी मेवली जाल्यार तेन्ना इटाली तुवें तो फुटबॉल चलयल्याक जावं तेन्ना मारादोना इज अ सारको नंबर 1 प्लेयर मारादोनान धरून ओडटा कितें कोत्ता तेमी रेफ्रीन 2-3 जाण प्लेयर भायर काडले 9 जाण खेळ्ळे ते नाजाल्यार ते जिखताले निमा कडेन इटाली जिखोन गेले हे जिखोन गेले कोण आमचे जर्मन ओके म्हाका दिसता फुटबॉल एज यू सेड स्पीचलेस ओके समज तुका संदी मेवली जाल्यार पयली तुका मेवलेली जाल्यार तुका लायनमॅन रावपाची ओ रेफ्री जावपाची आवड कितें ना म्हाका रेफ्री लायन म्हगे पांय जालो तो बरो रेफ्री म्हगे पांय रेफ्री आशिल्लो आनी म्हगे पांयक लागता रेफ्री आज कोण जालो ना आमगे पांय गेलो रेफ्री कोणा कडेन विचार जाणटेल्या कडेन जें फॉल जालें तें कितें कोन्न जालें तें थिंग वचून दाखोवपी तो एक पावटी आमचे वार्का ग्रावंडाक कार्मोना आनीक बायणावली कोणी हेवताले आनी म्हगेलो अंकल दोगूय अंकल मेले म्हणजे क्रूज पेराव म्हगे माम्मा म्हगे मांयचे भाव एकलो जोंबारीस पेराव आनी एकलो क्रूज पेराव हिंगा हेवतालो तेन्ना ते कार्मोनाक तेणें आमगे पान तेका फॉल दिलें रेड काडलें आनी भायर गेलो तेका लोक बॉम्ब जाता तुगे मिवणो घराको म्हणटा नॉट इन द ग्रावंड रायट समज तूं बोट घेवन दोरयार गेलो जाल्यार कितले दीस तूं एकलो रावपाक शकता हांव मुगो टॉलर आहाय हांव कितलो दीस रावता भायर म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना ओके तुका कितली वरां न्हीद जाय म्हाका मुगेल चडशीं वरां मुगेल पयलोसान हांवें हार्ड वर्क केला मुगे लायफान म्हाका जायत हार्ड वर्क केला म्हाका 3 ते 4 वरां न्हीद सारकी इम्पॉर्टंट तूं एक वस्त देवा कडेन मागतलो जाल्यार तूं कितें मागतलो बोला की आनी कितें
रायट नुस्तें तुका कशें तरेन खावंक चड आवडटा नुस्तें आमी एक घार जेवण शीत तोंडार येता आमी नुस्तें जेयतात चल वालांका बाय तू तयार आसा Yeah. ऑलराइट ओके ऑलराइट रॅपीड फायर राउंड विथ आमचे बाय वालांका जरी तो तूं खंयचें एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आसलें जाल्यार तें कितें आसतलें आनी कित्याक I think the football. Why? Because that one ball has the power of empowering तूं हाजीर आसलेलो फुटबॉला बाबतींत एक एम्बॅरसिंग इन्सिडंट खंयचो घडला जायत गोळे एनी वन पर्टिक्युलर दॅट यू रिमेंबर जायते I can't ऑलराइट pick. जरी तर तुजी टीम एक कांतार आसली टेक फॉर एग्जांपल जाल्यार ते कसले कांतार आसतले आनी कित्याक We are the champion. रायट ओके वॉट्स द मोस्ट क्रिएटीव पेनल्टी यू एवर सीन स्कोर्ड Our player? I think Wade. ओके जरी तर ऑन फील्ड जरी तर तुजे लागीं एक सुपर पावर आसलो जाल्यार तो कितें आसपाचो ऑन फील्ड On field power जाल्यार हाली गोल मारपाचे. ओके हू ऑन द टीम इज द बेस्ट एट मेकिंग एक्टिंग ऑन द फील्ड एनीथिंग I think the opponents ओके and wasting time. ऑलराइट जरी तर तूं एक प्लेयर आसलें जाल्यार ऑन फील्ड कसलें नवें पोझिशन तूं इन्व्हेंट करतलें बॅट फॉरवर्ड If I was the player, I think the defender. ओके जेन्ना रेफ्री विसल मारता तेन्ना प्लेयर कितें करता Whistle मारतना बंद करपाची. शिवा बंद करता स्टार्टिंग करूं आतां, बंदी करूं आतां, जायत करूं आतां. ओके तुमचो खंयचो फुटबॉल प्लेयर सदां चड फोनार आसता म्हाका ट्रेनिंग ना जाल्यार ते जायत फावट फोनाचेर आसता. जरी तर तूं कोणूय एक फुटबॉल प्लेयराक तूं मेळ्ळो दिसता इंटरनॅशनल टेक फॉर इन्स्टन्स हू वूड बी Cristiano Ronaldo. ओके चर्चिल ब्रदर्स जर्सी तुका सगळ्या वेळार घालूंक आवडटा I'm very superstitious. जायत पाट गायल तेन्ना गोलू जायना मागीर काटा दुसऱ्या आंगा घालता. सो मागीर ते आंगा घात जिखताय ते जागा दुसऱ्या. सो या very superstitious. ओके बरें तुजी फेवरेट डिश फ्रॉम युअर मदर विच इज द वन I think my mother makes the best prawn curry, but सारकी आंबट तिका भशेन. ऑलराइट ओके व्हाट डू यू डू व्हेन यू हॅव प्रेशर ऑन युअर टीम वाइल प्लेइंग Pray. प्रे Pray before, pray after. And I think more is we cheer and scream and just encourage them. All right, last question, last but not the least. Your coolest siblings whom you share your personal things with. I have 5 sisters Okay. and 1 brother. And I think I can't have best friends than them. The best part is what I can share with my sister, I can also share with my brother. All right, I can't. So all my No 5 being siblings. biased, man. No, trust me. Well All. Well played. All right. All right, it's time to say goodbye. Adios. तुमकां दोगांयकूय कार्ड जाता देव बरें करूं म्हणटा Obrigado. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी आमकां एक संदी दिली तुमची एक Thank you मुलाकात so घेवंक. much. I Say truly adios, obrigado. appreciate. Thank you. चर्चिल बाब ही एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवांनी तुका देव बरो करूं आनी आमी तुका Without दिवपाची coming to Prudent, this wasn't complete, because Goa Prudent is very special and either outreach and all. So thank you so much. Prudent channel is now gone like international. Not national, international you can say. Because see what I'm saying, you're Prudent watching America, London, everywhere. I mean, I can say international. Thank you. Anik, ही एक ल्हानशी भेट we are congratulating you on behalf of Prudent and this is a small token of appreciation from our side to you. Thank you so much. And I must say, now since you all have already declared us the champions, and thank you for this interview. And ek munniya hanu I said that devan dilo konachan kadpa aina. So thank you so much. And this is for him because he really deserves this. Yes. And this championship, for the team, the players, more for this man because he has sacrificed so much. Like for me, it's a dream come true to see him with those tears of joy. Thank you so much. Thank you. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर Candid With Candida.